खरोखरच यू आर द वॉरियर्स अँड आय सोल्यूट यू. कित्याक आयज एक उदाहरण दिता हांव तुमकां सांगता म्हणल्यार जेन्ना एक वाडान जाल्लें नवें नवें आसलें तेन्ना ते कोवीड जालें तेन्ना ते भुरग्याक लागून ते आईक म्हाका फोन केले आपूण कोवीड आसा आपल्या भुरग्याक म्हणल्यार लोक वाड्यान वयतना तांकां म्हाका अशें करता म्हणून म्हणजे एकदम आपुणशे कशें आसता तशें तांकां ट्रीट करूंक लागलें सो आपल्याक म्हणून ते फील जाता मातशें आपूण जाला कित्याक बिकॉज शी वॉज वर्किंग इन हेल्थ सेंटर थंयसून आपल्याक कोवीड जालें म्हणून आपूण डिक्लेअर करून आपूण घरा रावलें तर आपल्या भुरग्यांक म्हणल्यार सामकें लोक एकदम हे करूंक लागले. सो मागीर हांवें फोन करून वाड्यान भोवून ताका सगळ्याक सांगलें कित्याक जेन्ना आमकां कोवीड म्हणल्यार कितें नको आसलें एज्युकेशन आनी हेका लागून आयज आमचे जे डॉक्टर्स हांगा आसा आनी जे आमचे कावन्सिलर बाकीचे आसा तेंच्यांनी कोवीड बद्दल सांगलें आनी एज्युकेट केलें पळय तितूनसून आयज आमकां सांगूंक दिसता आतां कोवीड सायडीन सुद्दां आसलें जाल्यार कोण कांय म्हणना कित्याक इट इज आतां कॉमन जाला कशें दिसता आनी एज्युकेटेड जाला आनी लोकांनी आपले मानसीक आपले सामकें तयारी दवरला की कोवीड कितें जालें जाल्यार देर इज अ वे टू गेट आवट. आमी कशें कितलें प्रोटेक्शन घेवपाचें आमी कितलें केअर घेवपाचें हें सगळें एज्युकेशन जाता. फॉर दीस आय वील थँक आवर हेल्थ मिनिस्टर हू हॅव टेकन तेंची बरें एकदम हे घेतला. ताका पळयलें जाल्यार आमीच ताका सांगता केन्ना तूं कोवीड थंय वयता जाल्यार मातशें तूं सांबाळूंक जाय. इट्स पार्ट ऑफ लायफ म्हणटा आपल्याक वचूंकूच जाय बिकॉज पिपलचे आपल्याक रावूंक जाय आनी आपूण म्हणटा कितले फावटी कोवीड आपले टेस्ट करून घेतले आपूण देवाचे करपून आपूण सगळें बरें जालें पण तेजे आसतना म्हणटा आपूण केअर घेता तशेंच तुमकां सगळ्यांक सांगता. कोरोना आनी नॉन कोरोना पेशंट्स हे मिक्स करपाचें नासलें. कोरोना पेशंटांक अशें दिसूंक जायना की आपल्याक सेपरेट मारलेलो आसा सो आमी टेस्टींग तेंचे सेपरेट केल्लें आसा. आमची कोवीड कॅज्युअलिटी सेपरेट जाल्ली आसा. कोवीड लॅब सेपरेट जाल्लो आसा आनी आतां पोस्ट कोवीड जे पेशंट आमचे बरे जाल्ले आसा केन्ना केन्ना कोरोनान थोडे जे ब्रेथलेसनेस थोडे उरता कारण लंग्सांक मार बसता. सो आतां ते ब्रेथलेसनेसाक आपूण कितें करपाक जाय जाल्यार थोडे इम्युनिटी बुस्टींग मेडिसिन्स आसतले आमचे कडेन आयुर्वेदीक होमिओपॅथीक तांचे कडेन आसा. इवन आमचो योगा इन्स्ट्रक्टर आसा तो योगा म्हणजे ब्रिदींग एक्सरसायजीस शिकयतलो. तातूंत तुमकां जे ब्रिदींग प्रॉब्लम बी जाता तातूंत तुमी कशें ओवरकम करपाचें तेजेर तुमकां ह्या क्लिनिका खातीर म्हायती मेळटली. सो हातूंत हे जे आमी फॅसिलिटी अवेलेबल केल्ली आसा आज पासून सुरवात जाता त्या किटांतली वखदां वेवस्थीत घेतल्या काय ना ताणें ताका दुसरें जर दुयेंत आसा लायक प्रेशराचें डायबिटीक आसा आनी कितें आसा जाल्यार ताजी तो वेवस्थीत ती वखदां घेता काय ना प्लस ताका कावन्सिलिंगची गरज आसा ताका आमी कावन्सिलिंग करतले वेवस्थीत कारण खुबशे लोक मानसीक ताण जाल्लो आसा तांकां त्या ताणाक लागून ते आपल्याक न्हीद लागना आनी कितें जाता उगडास उरना भियेता ताका लागून आमच्या कडेन ते प्रोटोकॉल आसा त्या प्रमाणे प्रोटोकॉला प्रमाणे आमी वेवस्थीत तांकां सिस्टीम पद्दतीन कावन्सिलिंग करून मेडिकेशन दितले.